शेती मळार आर्विल्ल्या तंत्रज्ञानाचो आस्पाव जाल्ल्या पासून पारंपारीक पद्दतीन शेतां करपाचो प्रकार ल्हव ल्हव कमी जाला। कांय कडेन तर हो प्रकार दिश्टीच पडना। मात 8 दिसां पयलीं पडिल्ल्या आडवेळ्या पावसाक लागून मये वाठारांतल्या कांय शेतकारांक पारंपारीक पद्दतीन वांयगण भात पिकाची लुवडी आनी मळणी भरपाची पाळी आयल्या। मया वाठारांतल्या शेतांनी तर अजूनय उदक सांचलां। ताका लागून शेतांनी मशीन घालून भात पीक लुवप आनी मळणी करप शक्य जायना। मानाय आनी कामेरी घालून काम करप परवडना, अशें शेतकार पुंडलीक नायक हाणें सांगलां। पावस पडलो पळय 4 दीस, तेका लागून सगळं शेतान उदक जालें। उदकाक लागून मशीन हाडलेलें आमी, म्हटल्यार मशीन रंपाक लागले आनी थोडेशे काडले आनी चडशे उरला ते आमी आतां पांयान मळटा। तेका लागून काय म्हटल्यार कितें, मनाय आतां कोण मेळना न्हू, आनी मनायन सांगल्यार आतां कोण लेबर तर हाडले जाय जाल्यार ते 800-1000 म्हणटा, उत्पादक येयना न्हू ती करता। आतां आमकां 4 दीस जाले ते उरलेले पळय ते आमी वयर काडले आनी आतां पांयान मळटा आमी घरच्या घराक।